बाई तुम्ही फाटी होलसेल फिश मार्केटान आशिल्ले तुमचे अपॉइंट केल्ले ते फाटल्या दिसांनी खूप बोवाळ जाल्लो तुमचे खुबशे एलिगेशन्स घातलेले ते कितें एलिगेशन आमकां समजून घेवपाक जाय तुमचे एम्प्लॉईज सोरो पियेताले किंवा तुम्ही पैसे खाताले अशें खुबसो बोवाळ जाल्लो. हय फाटी मार्चान म्हाका इन्चार्ज अपॉइंट केल्लो होलसेल फिश मार्केट बाय आवर चेअरपर्सन श्री राजेश सालकर. त्यांनी थंय म्हाका अपॉइंट केल्लो आनी काम खूब स्मुथली जातालें. वॉटे कायदेशीर वयतालें हांव. तो वयतालें काम सगळें आमचे जे रूल्स एंड सोरो पिवन पयलीं मार्चाचे पयलीं आनी ऑगस्ट जावन म्हाका खबर ना. म्हाजे पिरियड 4 म्हयन्याचो आशिल्लो. ते खंयचे पॉलिटिक्सा कारणान म्हाका तेंच्यांनी म्हणल्यार टर्मिनेट केलो. सांगना अजून पर्यंत कितें केलो तो. सो त्या पिरियडान जाल्यार कोण पिवन अशें हें नाशिल्लें आनी हांव असले लोकांक एंटरटेन करना. हांव म्हजे कायदेशीर म्हजो एथिक्स हांव फॉलो करता, प्रिंसिपल्स हांव फॉलो करता. सो पण तो एक्चुअली एम्प्लॉईज सोरो पिवन येताले हो एक एलिगेशन आसलो तो एक्झॅक्टली कित्या खातीर आनी कित्या खातीर हो वाडलो एलिगेशन. एम्प्लॉई सोरो पिवन येत हांव जेन्ना कामार आसा ते सगळे फॉल्स एलिगेशन घालताले. ते थोडे लोक आसात कितें सगळ्या कडेन आसता ते कीड घालपाचे लोक आनी पयशे खाले म्हणटा पळय तुमी. हो इश्यू जाल्लो जेन्ना होलसेल मार्केट असोसिएशन कोण आसा ते फिश मार्केट असोसिएशन तेंच्यांनी प्रेसिडेंट इब्राहिमान कितें तरी एक एलिगेशन घातिल्लो की पयशेचो म्हणल्यार जोलदाला जावं रिसिप्ट अमाउंट रिसिप्टार एक आसा आनी बुकार एक आशिल्लो पयशे पावना वीच वॉज हिज कन्सर्न. सो तेंच्या आरटीआय प्रमाणे आमच्या ऑथॉरिटीन फायंड आउट केले आनी एक्चुअली आमचो भुरगो जो बरयतालो एक आसत एक भुरगो आय डोंट मेन्शन एंड स्पॉयल हिज नेम. सो ते भुरग्याक धरलो आमी. तेज्या वांगडा आनीक भुरगे बसताले. सो आफ्टर डिसायडींग वीथ द ऑथॉरिटी जावं तो आमचो थंयचो कोण इन्चार्ज आशिल्लो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी इवन गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आमी त्या भुरग्याक थंयच्यान टर्मिनेट केलो ऑन इमिजिएट बेसीस. ऑन इमिजिएट आमी ते टर्मिनेट केलो. सो आमी तो ऑलरेडी तो स्टेप घेतिल्लो आनी तो मतलब आमी तो डिसिजन आहा ते काडलो. ते सगळे करून मागीर सगळें स्मूथ जालें फंक्शन अगेन. बट होच पॉयंट परत इश्यू केलो पयलींचोच जो ऑलरेडी आमी एक्शन घेवन जाला. पण लोकांक तकलेन घालपाक की राहुलान पयशे खाला हे ते. राहुल तेच काम करत नाशिल्लो पयशे. ऑब्वियसली आय एम इनचार्ज एंड आय एम रिस्पॉन्सिबल. आय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. म्हळ्यार कोण बरयतालो पळय तेका हांवें काडपाचें म्हजें काम आशिल्लें. हांवें इमिजिएट नेक्स्ट डे कामांतल्यान काडलो आनी ते दिसाच्यान आयज पर्यंत कामान येना. म्हळ्यार हांव सोड पळय आतां म्हाका खबर ना कोण पिता आनी कोण कितें करता तशें. बट हांव एश्युरन्स दिवंक शकना. बट म्हाजे पिरियडाचेर हांवें असलें केन्ना एंटरटेन करूं ना. तुम्ही 3 ते 5 लाख पर्यंत एमएसाक दिताले अशें एक एलिगेशन आसा. एमएसाक 5 लाख दिवपाचो प्रश्नूच ना. हितून कोणाक कितें पयशे पावताले आनी ऑफिसान कितें आहा ते सगळें ऑथॉरिटीक खबर आहा. आनी आय डोंट हॅव टू क्लियर दीस इन फ्रंट ऑफ पीपल इन मिडिया. बट वेन द टायम कम्स तेन्ना करचें पडटलें तेन्ना करतलो. बट सद्या तरी हांव एमएसाक आनी हांकां कोणाक अशें पयशे अशें पावनाशिल्लो. एमएस इज अ व्हेरी गूड पर्सन. ऑलवेज स्टँड फॉर रायट. सो आनी कोण कितें करताले भितरल्यान तें आमकां खबर ना. आमचें काम आशिल्लें तें आमी करताले क्लियरली. सो फाटीं म्हाजेर आनिकूय ब्लेम केल्लो आयडी कार्ड घालूना हें करून. त्या टायमार भरपूर पावस पडटालो आनी आयडी कार्ड असो आहा की आमचो आयडेंटिटी तो. सो इतले म्हयने जाल्ले हांव काम करतालो थंय. सो म्हाका आयडेंटिटी कार्ड घालपाक गरज नाशिल्ली थंय. पूण म्हज्या बॅगान सदां आयडी कार्ड दवरतालो. ते टायमार तो मनीस येवन थंय म्हणल्यार एक सिच्युएशन क्रिएट केलो की गोंयकार आनी गाडी तेमी डिवायड करपाक ट्राय केली भरपूर. आनी जे तेजेच मनशाक कोण आहा ते सगळ्यांक अगेन्स्ट दिलो. आयडी कार्ड म्हाजे कडेन पयलींच्यान आसा पळय. म्हाजे कडेन आयडी कार्ड आसा आनी आतां रिसंटली सप्टेंबरान आतां नोव्हेंबरान ऑक्टोबरान कितें आयडी कार्ड तेंच्यांनी मे बी चेंज केलें स्लायटली. बट मार्च हांव 4 म्हयन्या खातीर आयडी कार्ड होच आशिल्लो म्हाजो आनी तेजेर बरयल्लें इन्चार्ज म्हणून पळया तुमी. हांव एकटो म्हणटा पळय वॉट एवर इज बाकीचे थंय दुसरे नुस्तेकार एजंट्स आहा तांकां क्लियरली विचारूंक शकता. हांवें कोणाक इनजस्टीस करूं ना. आनी इवन आनी एक एलिगेशन आसलें की स्टॉक रिटेल मार्केटा भितर तुमी एकले करताले म्हणून फिश मार्केट भितर. रिटेलर ते बसता थंय 30 वर्सां जाली. तो लायव्ह व्हिडिओ तुमी जाल्यार लिंक घालपाक शकता तुमकां धाडटा हांव.
तेजेर मेन्शन केला लोकांनी 40 वर्सांचे मार्केट आशिल्ले तेन्ना हांव जावं पासून नाशिल्लो तेन्नाच्यान ते बिझनस करता. सो वी आर नो बडी टू स्टॉप देम. आनी त्या टायमार जे अशें आशिल्लें की म्हळ्यार ते लोकूच थंयच चलयता मार्केट, हेंचे कडल्यान धंदो तेच घेता. सो इट इज नॉट अबाउट रिटेल मार्केट सेपरेट आसा आमचे एसजीपीडी थंय सेपरेट आसा. सो ती होलसेलान ते बसताले पळय पण ते कमी क्वॉन्टिटीन बसताले. आनी हांवें ते स्टार्ट करूं ना, हांव येवपाचे बरे पयलींच्यान चालू आशिल्ले. इनफॅक्ट हांव जावचे पयलींच्यान ते धंदो करता. सो ते आमच्या हातीन ना, सगळे गव्हर्मेंटाक सगळे चेअरमॅनाक सगळ्यांक खबर आशिल्ले बट ड्यू टू सेम पॉलिटिकल इंटरफियरन्स एवरीवेअर. थर्मोकॉल इश्यूज जो जाल्लो तो कितें कसो कितें आहा? थर्मोकॉलाचो इश्यू आहा पळय तो हांवें हायलायट केल्लो. आमचे सीएम साहेबान सांगलें की थर्मोकॉल बॅन जावचें गोवान. आयज पर्यंत थर्मोकॉल ट्रान्सपोर्टिंगाक यूज जाता डेली. सांजचे 5 ते 6 तुमी वचून पोवचे जाल्यार ट्रेनाचेर येता नुस्तें सगळें थर्मोकॉलान येता. आनी थर्मोकॉलान येता ते डिफरंट जाले. आमी आतां इश्यू आसा 2 वर्सां मायज जाली. आमी म्हादयी खातीर आमी इतले इश्यू करता सगळे कन्सर्न बिकॉज टीआरपी कितें कोणाक मेळटा फायदो थंय. हांगा सद्या आमचे रिवर साल आसा ते एकूच आमचे कडेन जे आसा मडगांवान फ्लो जाता तिका आमी कंटेमिनेट करून उडयला. आख्खे थर्मोकॉल थंय वयता, आख्खे बाटल्यो सगळें थंय, नुस्त्या उदक थंय. इतले जर आमकां देव एनवायरमेंट म्हणटा आमी वन महोत्सव सगळें करता आमी इतले देवाचे आमी वी प्रे टू द नेचर म्हणटा तशें. आनी आमी हांकां पळयना बिकॉज दे आर पेयींग सम मनी टू यू. वी आर सेलिंग आवर एनवायरमेंट आवर नेचर. तेच चल्लां. पण तो एक्झॅक्टली आणलो कितें मातशें डिटेलान एक्सप्लेन करात. थर्मोकॉल जेन्ना बॅन जाता आतां सगळे हे नुस्तें स्टॉक नुस्तें फ्रेश नुस्तें गोंयकार नुस्तेंकार आसा बेतूलचे जावं बेतीचे आमी वेल्लीचे आसा ते फ्रेश नुस्तें आसता. आनी तेंचे आनी एक पॉयंट काय म्हळ्यार तेंचे बॉक्स समज 20 किलोची घेतली न्हू तर 21-22 किलो आसता. आनी जे एजंट आहा पळय आतां पयलीं इश्यू जालो इब्राहिम खंयचो एजंट आसा त्या एजंटान थोडें कितें 20 नुस्तें 16 किलो आसता. हे हांवूच न्हू कोण नुस्तें घेवपी मनशानूच ते व्हिडिओन म्हटलां लोकांनी सांगलां हे म्हाजेर. आनी तांकां अशी धमकी दिताले की तुमी जर नुस्तें आतां दिता न्ही परते कमी आसा म्हणून जाल्यार फालच्यान तुमकां नुस्तेंच दिवपाना बंद. मागीर असली तांकां धमकी दिवन इतले तांकां सकयल तेणी दामून दवरिल्ले. हांवें येवन ते सगळें मातशें ते ओपन केलें म्हणून तांकां ते पट्टना जालें मातशें. तोच इश्यू जाल्लो. आनी अदें थर्माकोलान नुस्तें येता पळय मागीर ते काडटा डब्यान घालता आनी हाडटा. थर्माकोलाक डिस्पोजेबल जागो आसपा जाय थंय कांयच ना. उदकांत उडयता, रिवरसालांत उडयतले, शेतांत उडयतले. पण सद्या तेंचो बाबाजो राज चालू आसा थंय आनी कांय ना. हांव आसतना स्ट्रिक्ट करतलो म्हणून म्हाका मातसो हालोवपाक ट्राय केलो भरपूर. म्हाका भरपूर तेणी थ्रेट्स दिले, भरपूर धमकी दिले. आमी उठल्यार तुमी दिश्टी पडपाना हे ते व्हडले आनी एलिगेशन घातले की आमी एक्सटॉर्शन करता. हांवें केन्ना कोणाक चाकू दाखोवना, गन दाखोवना. बट ते असले एलिगेशन्स घालून हे फक्त लोकांक भडकोवपाक ट्राय केले बट लोक भडकुना. लोकांक खबर आहा की हिस्ट्री कोणाली कितें आसा, कोण कितें नुस्त्यांक घालताले केमिकल, कोण कितें आसा. म्हाजी हिस्ट्री बी म्हाका खबर आसली. हे इश्यू पयलींच्यान चालू आहा आनी हे दामपाकूय भरपूर लोकांनी ट्राय केला. पण फाटल्या दिसांनी हांवें न्यूजार सुद्दां वाचलेलें की आमच्या नुस्त्यान जे गोंयांत नुस्तें येता भितर केमिकल घातले वयता. तो कितें इश्यू कसो कितें आसा? कारण गोंयांत खुबशे लोक नुस्तें खातात आनी नुस्त्या शिवाय जायत सगळे खुबशे म्हणल्यार ऑलमोस्ट 90%. सो तेच म्हणून आमकां नुस्तें इतलें आवडटा. आमी सदां आमी म्हाका तेगे फ्रेश नुस्तें खंय गेल्यार. सो फ्रेश नुस्तें मागचें आमी विश्वास करता की होलसेल नुस्तें फ्रेश नुस्तें मेळचें तें मेळचें. फ्रेश नुस्तें हेंचे कडेन जे असले एजंट मेळपाना. गोंयकार आनी नुस्तेंकार फ्रेश नुस्तें हाडटा आनी तेंचे कडेन केन्नाच तेंचे कंप्लेनूच आसना लोकां कडेन. सो असली जेन्ना फॉर्मालीन जावं खंयचे दुसरे केमिकल कितें घालता नुस्तें फ्रेश दवरपाक ते पयलीं इश्यू जाला. आनी हितून आमचे खूब जाणांचें नांव पसून पिड्यार जाला बिश्टें. सो एक कोण तो एजंट बी आसा असली नांवां पिड्यार करता एका काडून सायडीन दवरपाक जाय. बिकॉज आतां तुमी जर असले एजंटाक सपोर्ट करतले एक केमिकल घाले फाल्यां हे आमकांच मार. हेच नुस्तें हेच केमिकल तुमचेय पोटांत वयतले, तुमकां कॅन्सर कितें जावपाक शकता फाल्यां. सो आतां हितून हे पॉलिटिक्स इंटरफिरन्स करना आसतना असले कोण एजंट आसा पळय तेंचे कडेन कांय सेटलमेंट करना आसतना हेंकां पयलीं सायडलायन करपाक जाय. हेंकां आमी देव करून दवरिल्लो लोकांनी आमच्या.
ते रॉंग. अरे हांकां विकून ते खातले. पण भाई अशें आहा की आतां जे केमिकल मिक्स केले वयता किंवा जे कितें जाता पळय हे सगळे आमच्या फिश मार्केटान जाता, होलसेल मार्केटान जाता आसतले किंवा त्या ना. एरियान जाता आसतले. हे सगळे थंय जायना. ओके हे सगळे गाडयेन घालून येता ते थंय करपाक चान्स ना. ओके हांव आसतना थंय चान्स मेळनाशिल्लो. आनी एक व्हिडिओ आसा जो एक दोन चॅनलान कितें आउट केला आनी कोणें आउट करूं ना. हांव टेस्टींग करनाशिल्ली गाडी हांवें धरून तिका एक्सपोज केल्लो ओपनली. नुस्तें टेस्ट केल्लें आसा पळय टेस्ट करनासतना हांव नुस्तें विकतालो. वेरएज टेस्टींग इज कंपल्सरी फॉर ऑल द एजंट्स. हो एकटोच एजंट कोण आशिल्लो तो टेस्ट करनाशिल्लो. वयल्यान शार्पणां आमकांच सांगप की आमकां कोणें हाडला, हे हाडला, ते हाडला. आमी आमचें काम करताले एक मतलब एक लोकांचे हेल्थाचे चिंतून आनी लोकांचे एक बरें नुस्तें मेळ्ळें पण आमी कन्सर्न घेवन गेल्ले. बट हितून म्हाजेंच काम गेलें. म्हणल्यार कोण लोकांचें बरें चिंततलो म्हणल्यार असले इश्यूज वयर काडटलो तांकां कम्फर्ट म्हाका दामपाक शकूना कोण. हांव भायर सरपाक हांवें प्रेफरन्स केलें रेदर दॅन टू बी अ स्लेव. पण सामान्य म्हणून नुस्त्यांचे टेस्टिंग करून नुस्तें घेवं शकना न्हू. तर बाकीच्या लोकांनी तेंच्यांनी कशें अवेअर जावपाचें हेच्या कडल्यान, कारण ते वचून एजंटाक विचारूं शकना, ना ते भितर पळोवंक शकना. सो ते कशें अवेअर जातले, कारण दारान विकपी नुस्तेकार येता आसतले किंवा तांकां आमचेर विश्वास आहा न्हू. म्हणल्यार कितें तांकां ऑथॉरिटी एसजीपीटीचेर विश्वास आहा आनी ते टेस्टिंगाचे जे कोणाक दवरला पळय आमी थर्ड पार्टी QCI म्हणून तेंचेर विश्वास आसा. सो हो विश्वास दवरपाचें काम कोणाचें एसजीपीटीचें आनी तेंचें आमचें. आमी एसजीपीटी अंडर कलेक्शन करता आमचें काम. सो तो विश्वासाच्या मदीं जेन्ना कोण येता असलें सेटींग करून टेस्टींग करनासतना नुस्तें विकतलो जावं टेस्टींग करता तेजे कडेन सेटींग करून तूं नुस्तें समज तुगे एक पीएच व्हॅल्यू आसता तेका एक्झाम्पल तीन लिमीट पीएच व्हॅल्यू तूं 5-6 घालून विकता बट भितर सेटींग करून समज विकता नुस्तें. हितून फॉल्ट कोण तो QCI आनी तो एजंट. आमी जो एक्सपोज करता तुमी आमकांच भायर मारले आनी फाल्यां एक्सपोज कोण करपाना तुमकां. पूण हितून मार कोण खाता हे पब्लीक आमचे. पब्लिकाचो विश्वास एसजीपीटीएन आपल्या मनशाकूच भायर काडचे पेक्षा असले एजंटाक एक्सपोज करता पळय हे एजंटाक भायर काडा तुमी. एजंटा कडेन कॉम्प्रोमायज करप न्ही कोणें. बरोबर. हांव तांकां एलिगेशन घालना बट समवेअर दीस इज कॉम्प्रोमायज. दॅट्स वाय आय वॉज लायक टर्मिनेटेड. म्हाजें काम तेंच्यान गेल्लें कित्याक हे सगळे कॉम्प्रोमायज इशू. हे इशू कॉम्प्रोमायज हितून पॉलिटिक्स जावपा जायना. तर असले लोक जे कोण अशें करता पळय तांकां आमी आतांच सायडलायन करपाचें. ते जालें म्हाजें काम गेलें हांव म्हणना म्हाका काम ना चलता. पण हेजे मुखार लोकांचे हेल्थाचे हितून कॉम्प्रोमायज जावपा जायना. हे आतां तरी स्टॉप जावपा जाय ना फ्युचर हेंचीच फॅमिली वाटर पडटली. आतां तरी स्टॉप जावपाक तुमी म्हटलें कारण अजूनय चालू आसा तर अजून सध्या म्हणल्यार जेन्ना पर्यंत हांव गेला आतां चालू तेंचो धंदोच तो. अनटिल अनलेस हितून पॉलिटिक्स काडपाना कांयच जावचें ना. तांकां रॉ दवरपा जाय तांकां कितें तेंचें कळपा जाय मिस्टेक. सो जितले पळय आमी दाखोवन दवरतले ते कोणाक दिसपाना. बट एक ना एक दीस आमचे भशेन कोणें ओवडटा तुमी तांकांच भायर मारल्यार परत धाकता जाल्यार कितें फायदो. तुमी तुमचे फॅमिलीचेर फाल्यां इवन तुजे वोटर्स आहा म्हण तुमी फाल्यां वोटर्स नुस्तें खावन मेले तूं वोट कोण करतलो. तशीच आसता. भाई असो आनीक जो खूब हायलायट जाल्लो इश्यू तो म्हणजे की राहुल कोण. राहुलाक कोणी अपॉइंट केला एसजीपीटीएन. राहुल हांव अपॉइंट करनाशी असले आयडी कार्ड हांव घेवन बसतना नाजाल्यार एमएसाकूच तुमी विचारचें प्रॉब्लेम कांयच ना. इतले फोटींग म्हाका दिसना कोण आसतलो की इतले लोकांनी पळोवना. हांव वांट बी प्रूफ पेपर्स इवन पुलीस स्टेशना कडल्यान म्हाका लेटर आसा कंप्लेन आसा म्हाजे कडेन ते एनेक्शराचेर मेन्शन केल्यार राहुल इज अपॉइंटेड बाय एसजीपीटीए म्हणून स्वता एसजीपीटीएन. सो आतां कोण आपलो राहुलान अपॉइंट करून ना म्हणून हात वयर काडपाक शकना. ऑलरेडी सगळे फसलेले आसा. फाल्यां जर हांव कोणाक एक्सपोज करपाक पेटलो मागीर तुमी म्हणटा राहुलान एक्सपोज केलो म्हणून. जे जाले आनी जे जाता ते जर स्टॉप जावपाक जाय जाल्यार लोकांनी अवेअर कशें जावपाक जाय. लोकांनी डॅरिंग दाखोवपा जाय. आमच्या गोंयकारांनी डॅरिंग दाखोवपा जाय. असल्यांक सायडलायन करून असल्यांक भायर मारून असल्यांक एक्सपोज करून एटलिस्ट तेंच्यांनी मुखार सुदरपा जाय. जर तुमी हेंचेर डिपेंड रावले आनी हेंकां अशें सांबाळून दवरले हे तुमकां विकून खातले फाल्यां. आनी एनी टायम जे त्या टायमार पासून जेन्ना व्हिडिओचेर तुमी पळयता आसतले इतले लोक उलयले आय एम ऑलवेज विथ देम. फाल्यां कितेंय सपोर्ट जाय हांव आसा सद्दां. अशें आतां मार्केटीन ना म्हण अशें चिंतलें की हांव घरा कडेन बिलां कांय म्हाका भिवोवपाक शकना कोण. हांव आसा तो बरो बिंदास आनी ते लोकांकूय हांव सदां सपोर्ट आसतलो. फाल्यां
कोणेय म्हाका उरलो म्हणल्यार हांव वयतलो ऑब्वियसली, बिकॉज आमचें कामूच तें. असले लोकांक भिवून जर आमी आमचे फ्युचर आनी आमचे स्वताचे हेल्थ फॅमिली कॉम्प्रोमायज केल्यार कितें फायदो? हांकां भिवून कांय फायदो ना. हांकां आमी कन्फ्रंट करपाक मुखार आनी कितें आसा तें आमी नुस्तें क्लीन बिजनस करपाक. आनी पॉलिटिशियनां एक मागता की तुमी असले लोकांक सपोर्ट करचे पेक्षा कोण एक्सपोज करता तांकां मात सपोर्ट दिवचो आनी तांकां असले इनजस्टिसा हितून ब्रेक पडचो न्ही. भाई तिसरे विकताले त्यांच्या कडेन सोपो कलेक्शनान 3000, 4000, 5000 असे कलेक्शन येताले. अशें कित्या खातीर येताले? तिसऱ्यो न्हू ते. तिसरो म्हणल्यार आतां म्हाका एक सांगा, तूं एक उदकाची बॉटल घेता 20 रुपया, 1000 बाटले कितले जाले? 10 बाटले कितले जाले? 200. हय 200. मागीर 100 बाटले 2000, 1000 बाटले 20,000. तशें सेम ते तिसरे म्हणल्यार एक साकाक अमके पयशे आशिल्ले, 100 साक हाडून तुमी विकतात ते कोण पयनाशिल्लो. तिसऱ्यो त्यो म्हणून जाता जायना न्हू ते. तरी पासून खूब पॉलिटिकल इंटरफिरन्स कमी जाले तेंगे रेट. कमी केल्ले पळय, कमी करूनय हेंची दादागिरी व्हडली जाताली. वॉट एवर इट इज हांवें स्लीप दिल्ली आनी म्हाजे हितून स्लिपा हितून एक्चुअली हांव नाशिल्लो. बट जेन्नाच्यान हांव थंय बसलो स्वता हांकां म्हणजे कोणाक टर्मिनेट करून हांव स्वता बसलो, बिकॉज म्हाका कळ्ळें की खंय ना खंय स्कॅम जाता भुरग्यांचे म्हणून. सो हांव तेन्नाच्यान एक स्कॅम जावं बीन ना की हांव तुका सांगपाक शकना की खंय ना खंय चुकलां ना. सगळें हिशोब क्लियर आसा तेन्नाच्यान. आनी पयशाच्या हितून म्हाका दिसता इवन चेअरमॅन जावं कोणूय इनवॉल्व, हांव इनवॉल्व जावन सांगतलो पयशे दिवन. आय एम क्लियर दॅट. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू.